होणाचे पंच सुरेश माडकरान वाळपयचे पुलीस निरीक्षक सागर एकूसकरान आपणाक गाळी मारल्या तशेंच मारला म्हूण दावो केल्लो। पंच लोकांक घेवन होणा आउटपोस्टार जमिल्लो। एकूसकराक निलंबीत करचो अशी मागणी लोकांनी केल्ली। सकाळच्यान ह्या मुद्द्यावेल्यान होणा 70 वातावरण बरेच तापिल्लें। उपरांत डीवायएसपी गुरुदास गावडेन मध्यस्थी घेवन तापिल्ले गर्देक समजावन आटाप्यांत हाडली। पीआय सागर एकूसकरान आपणे थापट मारला म्हूण मान्य करून जाहीर माफी मागली। आरडी एक्सको खातीर 70च्यान निलेश परवार। एक सांगतो तुला त्याचे त्यांनी म्हणल्या तो पण नाव दिलं कंप्लेंट आहे मारू ना कसे जर आयज हांगा असो एक इश्यू घडलेलो आसा। बारीकशी एक कोणाची कंप्लेन येयली, एक बारीकशी एक कंप्लेन बेस्ट एनसी त्या जाग्यार वाळपयच्या पीएन येवन आमचो जो होंडाचो एक लोकप्रतिनिधी आसा, माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच जो 25 वर्सां पंच आसा होणा पंचायती, ताका ना कितें विचारता होणा आउटपोस्टार भितर घेवन बुरश्यो गाळी सवल्या आनी मारल्या, बुरश्यो गाळी, आनी ताका तेणी चोर करप्ट अशें म्हटलां। येवन अचानक ताका आनी एक आमचो सागर नायक म्हणून होंडा तिस्कावयलो भुरगो, दोगांयकूय विनाकारण मारलेले आसा आनी तेणी सारको कायदो हातीन घेतलेलो आसा। ताका तेणी जो पळय कायदो हातीन घेतला तो आमकां एका वरा भितर ह्या सरकारान ताका सस्पेंड करूंक जाय। कित्याक आयज एक लोकप्रतिनिधीक जर तो असो मारता जाल्यार सामान्य जनतेचें कितें? सामान्य जनतेक मारीत पुलीस स्टेशनार येवपाक भियातले लोक। घटना घडल्या ह्या घटनेचें आयकून खरें धक्कादायक गजाल आहा ही, आनी अशें घडोवंक जायना। कायदो जे सांबाळणारे लोक आहात तेच जर कायदो मोडटा निमाणी लोकांक न्याय खंयसून मेळटलो, हो मोठो प्रश्न आहा। दुसरी गजाल सांगपाचें म्हणजे सुरेश माडकार पळय एक सादी व्यक्ती न्हू, तो ह्या होंडा पंचायतीचो पयलो सरपंच जावन गेलो, आतां तो पंचायत मेंबर म्हणून काम करता, आनी कसल्या लफड्यांनी तो म्हाका केन्ना दिसूंक ना। आनी उलयलें सुद्दां जाल्यार तो शॉर्ट अशें उलोवपी, अशा मनशाक आपयता हांगासर तुमी उलोवंक येया म्हणून, आनी हांगा ताका जर मारता, हे जनावरांची खबर जाली। हांगा जनावरांन आमी पाश्टाले, मनीस म्हणपाचे हेतून उरोंक ना लायकेचे। आनी येदो व्हडलो शिकलेलो सवरलेलो हो पीआय जर अशें कृत्यां करता जाल्यार हेका कितें म्हणपाचें? हांवें जर थापट मारला न्ही, हांवें मारला तेजेर थापट, ताका लागून हांव सॉरी म्हणटा।